पालक, शिक्षक आणि व्यवस्थापन मंडळ या घटकांनी एकठांय येवन निस्वार्थी भावनेन काम केले जाल्यार शाळेची प्रगती निश्चित आसा अशें मत ईडीसीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायलें। दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयांत स्थापन केल्ल्या सुसज्ज अशा केमिस्ट्री आणि कंप्युटर सायन्स प्रयोगशाळा स्थापन केल्यात। दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या हाजेरींत ह्या प्रयोगशाळेंचे उक्तावण केले उपरांत तानावडे मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले। ईडीसीच्या CRS उपक्रमा खाला 33 लाख रुपया खर्च करून प्रयोगशाळांनी साधन सुविधा उबारल्यात। ह्या सुवाळ्याक ईडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक BS पै आंगले, आदले सभापती राजेश पाटणेकर, विजय सरदेसाय आणि हेर हाजीर आशिल्ले। Institution have provided is the best of infrastructure, best of technology. Now what is lacking from your side is hard work. If you are hard work, the institution, infrastructure, technology, if all three gets added, nobody will stop you also from success. So for success, the rocket science now, it is not big high-fi thing. It is a खूपशा भुरग्यांक तुमकां कशें दिसता? No, I don't have that much IQ. I don't have that much intelligence. That is all okay. But studies are always said. If you go through research, you can go through Google, you can get it on your mobile. What it says, technology or IQ brings you to certain levels. But after that what? It is the hard work. So if you put your hard work, logical hard work, scientific hard work if you put, with this technology which the institution has, success is 100% yours. त्यामुळे भुरगी घडोवपाचें काम जे आसा ते शिक्षक सदतीत करत आसता आनी हे सगळें करता आसतना मॅनेजमेंटाचो ताका हातभार लागप होय तितलोच म्हत्वाचो आसा। कारण आमी पळयतात की पालक शिक्षक आनी आमचे मॅनेजमेंट हे तिनूय जर एकठांय जर बऱ्या तरेन चल्ले आसत जाल्यार खंयच्याच हायर सेकंडरी आसत खंयचीय संस्था आसत तिची उदरगती सदतीत फुडें वता। म्हाका एक खूब बरें दिसलें कारण आमी CSR फंडाच्या माध्यमांतल्यान या हायर सेकंडरीक लागून आमी कंप्युटर लॅब आनी सायन्स लॅब दिवपाक शकले।